मायनिंग बंदेक 5 महिने झाले. अजून सरकाराकडे नेमको कांयच उपाय ना आणि ते दिशेन हालचाली दिसनात. मात पाशेस पेड्ड्यार जाल्ल्यान सरकारांतलेच आमदार मंत्री आता मायनिंगाच्या लोकांबरोबर रस्त्यार देवंक लागल्यात. सांखळे मायनिंग डिपेंडंट बायलांच्या मोर्चात आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आणि सभापती प्रमोद सावंत पावले. प्रमोद सावंत म्हणटा क्लॉडाच्या फाटल्यान आदी सावनूच लागपाक जाय आशिल्ले. 2014 जे मायनिंग सुरू केलें एकदा कायद्याच्या फुडें वचून गोंय सरकारान मायनिंग सुरू केल्लें म्हणून 15, 16 आणि 17 अशी 3 वर्सां मायनिंग चलूंक शकलें. पण आमी पळयता जेणी मुळात मायनिंग बंद उडयला जो क्लाउड आल्वारीस जेणी जेचेर आज सरकारान केस घेतल्या फाटल्या दिसांनी जेणी मायनिंग डिपार्टमेंटाक लॉक लायलें एकदा तेजेर कोणूच उलयना आनी तो विशय जो आसा हो कोणूच सांगना कोणाक. ज्या क्लाउड आल्वारीसान मायनिंग डिपार्टमेंटाक लॉक घालपाचो प्रयत्न केलो त्या क्लाउड आल्वारीसाचेर आयज फक्त गोंय सरकारान केसी घातल्या. एकूय मायन ओनरान घालूंक ना, एकूय मायन ओनर त्याच्या फाटल्यान लागोंक ना किंवा कोणूच ताच्या फाटल्यान लागोंक ना. गोंय सरकारान वेगवेगळ्यो केसी आतां त्याच्या नांवार घातलेल्यो आसा. खरें म्हणजे 2014तल्यान हांव रिक्वेस्ट करता की ताजेर कोणी तरी केसीस घालपाक जाय जेणी मायनिंगांतल्या डिपेंडंट लोकांच्या पोटाचेर पांय जर कोणी दवरला आसत जाल्यार तो गोवा फावंडेशन ह्या NGOन आसलेल्या सगळ्या सदस्यांनी हांव सांगतलो. खरें ताची सगळी इन्क्वायरी जी आसा ती जातली तितून हांव वचना. विश्वजीत म्हणटा सरकाराचे खंय यत्न चल्ल्यात. एक आमी सगळ्यांनी एकत्र रावपाची गरज आसा. पूण एक विश्वास की काम करता सरकार करतले. आमचो उद्देश इतलो आसा, हांव तुमकां जाहीर सांगता उद्देश इतलो, आमकां मायनिंग हे बेगीन चालू जाल्ल्यो जाय. कशें चालू करता करा पूण मायनी चालू जावंक जाय आनी मायनी चालू जातल्यो हे म्हाका खात्री आहा की ह्या वर्सा भितर. कित्याक हांवें जर तुमकां सांगलें आयज सुप्रीम कोर्टान जे आदेश दिला सगळे कंपनीक EC घेवंक जाय. परत EC घेवंक जाय म्हणजे वर्सभर लागता आनी EC घेवंक जाय जाल्यार सगळ्यांचे 7 लागता गांवांत. EC घेवंक जाय जाल्यार कोण तरी एकटो दोग जाण बोडके वयर काडले आनी विरोध केलो ती EC उरली तशीच. आनी म्हणूनच सगळ्या दृश्टीन आमी सगळ्या लोकांनी आयज गरज आसा संघटीत रावपाक आनी हांव तुमच्या वांगडा आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.